आम्ही सगळ्या आयच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. ऑनरेबल मिनिस्टरांनी ओथ घेतलेलो आसता की संविधानाचें आपूण संरक्षण करता, तेच्या वाटेन वयता. आमचे प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सांगता दिस इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटीक रिपब्लीक, सोशलिस्टीक डेमोक्रेटीक रिपब्लीक. तेणें क्लॅरिफाय करचें हांगा कितें जालें तें, नाजाल्यार अख्ख्या भारतभर आज सगळे कडेन बोवाळ चल्ला. तेन्ना आमची मागणी आसा की तेंच्यांनी क्लॅरिफाय करूंक जाय. आम्ही क्वेश्चन आवर सोंपतकच प्रश्नकाल सोंपतकच हांव ताजेर कितें सांगपाचें तें सांगता. फुडें धुकल्लेलो प्रश्न स्पीकर सर, प्रश्न काल सोंपतकच फुडें धुकल्लेलो प्रश्न तुमकां सांगपाक स्पीकर जाय. सर, I would like to correct star question number 2A. सकल बस. हांव सांगता न्ही केन्ना क्लॅरिफाय करपाक जाय तें. हांवें ना म्हटलां. इतलें समजून घेवपाचें ना. Yes, sir. हांवें सांगलां केन्ना क्लॅरिफाय करपाक. हांव सांगता न्ही. Yes, sir. सकल बस. Yes, sir. भायर वच. Yes, sir. सकल बस नाजाल्यार भायर वच. Yes, sir. Yes, sir. मागीर प्रश्न काड तुजो मिनिस्टर. Yes, sir. मिनिस्टर. Yes, sir. I would like to correct star question number 2A. In reply to question 2D, म्हाका आपयतालो म्हणून. Alex Bob. Alex Reginald. Behave yourself. When you are in house, behave yourself. Yes, sir. You can go out. You will go out. You behave yourself. We are not in sick. तू बाहेर वचना जाल्यार बसून राव. Because people have thrown them out. What more they have to be thrown out for? Speaker, sir. They are going out. Let them go. Speaker, sir, 14A. I may be permitted to ask postpone star question number 14A. Can ask. उत्तर कम्प्युटर दिल्ल्याप्रमाणे. स्पीकर सर, प्रश्न विचारलेलो 2013-14 तालुका लेवल सेकंडरी स्पोर्ट्स मीट ही प्रत्येक तालुक्यान होल्ड केली. तातूंत टोटल खर्च कितलो जालो आनी कोण कोण कितले भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले तालुका वायज फिगर दिला. पूण टोटल फंड्स हो 26 लाख रुपये दिल्या टोटल. म्हाका आमच्या मिनिस्टरा कडल्यान उत्तर जाय की 26 लाख हे दिल्या ते खंयच्या तालुक्याक कितले दिल्या हेजे फिगर्स जाय आनी त्या कोणा कडेन दिल्या, खंयच्या कमिटी कडेन गेल्या दिल्या, कॅश दिल्ली काय चेक दिल्ली आनी तेजें ऑडिट जालां काय ना इतलें कळपाक जाय. स्पीकर सर, माननीय आमदार लोक आमदारान जो प्रश्न विचारला त्या सेकंडरी स्पोर्ट्स जे ऑर्गनायज करता त्या संदर्भात विचारला आसा. ताणें 2 गजाली विचारले आसा की तालुका वायज आनी प्रत्येक स्टँडर्ड वायज कितले भुरगे की त्या इव्हेंटा खातीर पार्टिसिपेट जाले. आनी दुसरो प्रश्न विचारलो आसतना की टोटल फंड आमी 26 लाख सँक्शन केल्लो आसा आनी जे सगळ्यात तालुक्यांनी मेळून सेकंडरी स्पोर्ट्साक 42,527 भुरगे पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आतां तांणी म्हाका विचारलो टोटल फंड. म्हाका तसो ताणें स्पेसिफीक तालुका विचारलो ना, पूण म्हाजे कडेन आसा तें हांव सांगता तुमकां. बार्देस तालुक्या खातीर 3,20,870
बिचोली तालुक्या खातीर 1,48,780 रुपया. काणकोण तालुक्या खातीर 79,125. धारबांदोळा 49,775. मार्मागोव तालुका 1,25,327. पेडणे तालुका 1,35,065. फोंडा तालुका 1,70,275. केपें तालुका 65,695. सालसेत तालुका 3,55,540. सांगी तालुका 57,200. सत्तरी तालुका 70,922. तिसवाई तालुका 1,47,469. स्पीकर सर, टोटल 25,78,043 रुपया खर्च जाला आसा. स्पीकर सर, हांगा जो माननीय आमदारान जो प्रश्न विचारला की हांगा खंयच्याय कमिटी कडेन दिवपाचो प्रश्न येना की आमचे APO TSO की हांचे थ्रू आमी ज्या तालुक्याक खर्च आयलो ताजी बिलां मागून घेता आनी त्या नंतर त्या बिल्ला प्रमाणे पयशे की तांचे कडेन ताजे प्रमाणे दिले वता. त्यामुळे खंयच्या कमिटी कडेन दिवपाचो प्रश्नच येना. स्पीकर सर, तर ADI पैसे घेऊन कित्याक बसला? ADIचो रोल कितें भितर? ADI हांगा जो आसा न्ही हांगा सेकंडरी आणि सेकंडरी स्पोर्ट्साक हांगा ADIचो रोल कांयच ना. थंय आमचे APO आणि TSO आसा हे सगळे मॉनिटर करता. हांगा फक्त प्रायमरी मिडलाक जे आसा न्ही की ताका ADIचो रोल येता की हांगा जो सेकंडरी स्पोर्ट्स आसा थंय ADIचो रोल कांयच ना. पण 2013-14 हेजे सगळे फंड ADI घेऊन बसला. जर ADIचो रोल कांयच ना भितर जाल्यार ADI ते सगळे घेऊन कित्याक बसला? स्पीकर सर, हांगा सेकंडरी स्पोर्ट्साक ADIचो रोल कांयच ना. हाजे पयलें केन्नाच आमी ADI कडेन फंडींग दिलेंच ना की त्यामुळे हांगा ADIचो की हांगा ह्या स्पोर्ट्सामध्ये रोल येवपा प्रश्नच येना. न्ही तेतून टोटल पैसे घेऊन ADI बसला 2013-14चे आणि 13-14 पैसे सुद्धा जर जाय जाल्यार ताणें दिवं ना. ADI सगळे पैसे तो घेऊन बसला आणि त्याच्या बद्दल हांवें जानेवारीन तुका एक नोट धाडलेलो. स्पीकर सर, मान्य आमदार कितें रॉंग हे जाला की एक प्रायमरी मिडल जो आसा न्ही त्या संदर्भात जो पयशे आसा ते एखाद्या कमिटीकडे वता. हांगा सेकंडरीचे पयशे म्हजे म्हायतीनुसार की हांगा सेकंडरीचे पयशे हांगा ADI कडेन दिवपाचो प्रश्नच येना. त्यामुळे हाजे पयलें केन्ना जालें ना आनी हाजे फुडें जावचें ना. ती स्पोर्ट्स मीट जाल्ली ती सेकंडरी लेवलाचेर आणि पैसे तेजे कडेनच आसा अजुनी आणि त्या खातीर हांवें हो नोट धाडलो जानेवारीन. हेजेर एन्क्वायरी करतले जर तुमी जाल्यार एन्क्वायरी करता अशें जाय असं जाय तुम्ही तो प्रश्न म्हाका विचारलो ना. तुवें जाय जाल्यार स्पेसिफीक तुम्ही प्रश्न विचारात. त्या संदर्भात म्हजे म्हायतीनुसार तुम्ही तो प्रश्न विचारला ना पत्रयेसन की सेकंडरीचो स्पोर्ट्स हांगा ADI कडेन आमी दिलो वचना. ADIचो संबंध रोल हांगा कांयच ना. त्यामुळे की ताजे पयशे दिवपा प्रश्न येना. जर तुका हांगा तुम्ही स्पेसिफीक प्रश्न विचारलो ना जाय जाल्यार तुमकां अधिक म्हायती सारको तुम्ही प्रश्न विचारात द नेक्स्ट केन्ना तरी आणि त्यामुळे तुमी सारकें उत्तर दिता. पूण हातून ह्या नोट धाडला त्यातून तुमी एन्क्वायरी करपाचें म्हाका एश्युरन्स दिया. मी दिया एन्क्वायरी जरी दिली हांव नोट धाडले नंतर की म्हाकाय पळोवपाक जाय आशिल्लें तुमी धाडून दिया म्हाका. हांव जाय जाल्यार तुमकां हांव दिता तुमकां काय माहिती. बेंजामिन सिल्वा. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टर लागीं टेबलार दवरता. घेवन येत. जे स्पोर्ट्स मीट करतात ते एक बरी वस्त भुरग्यांक वयर काडपाक. पूण आफ्टर द इव्हेंट इज ओवर तेजे फॉलोअप कितें आसता तांकां ट्रेनींग बी कितें दिता भुरग्यांक वो तशें सोडटात मागीर. स्पीकर सर, हांगा प्रायमरी किंवा मिडल स्पोर्ट्स जातकच की हांगा की प्रत्येक स्पोर्ट्सामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये आम्ही कोचीस दिले आसा. प्रत्येक गेमीची RCC सेंटर चालू आसा आणि त्या RCC सेंटराच्या माध्यमांतल्यान ज्या स्पोर्ट्सामध्ये जे आमकां टॅलंटेड भुरगे मेळटा की त्या भुरग्यांक त्या RCC सेंटर घालून ताजें अधिक कौशल्य ताका अधिक ट्रेनिंग दिवपाच्या संदर्भात तो प्रोसेस आमी कंटिन्युअस ही प्रोसेस चालू आसा. पूण स्कील ट्रेनर्स आसात तेमकां ट्रेनींग दिवपाक हांगा जे ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान स्कील ट्रेनिंग येता न्ही प्रत्येक
प्रत्येक कडेन सगळ्या गेमीचे आमचे जवळ 60 कोचीस जे वेगवेगळ्या हातूंत सेंटराचेर काम करता की तांच्या माध्यमांतल्यान की अशे तरेचे कांय वेळाचे 40 काय 50 70 अशे तरेचे किंवा फुटबॉलांत आतां पळयलें तर जायत फुटबॉल डेव्हलपमेंट कौन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान जवळ 25 सेंटर चालू आसा ताच्या मदल्यान फुटबॉलाची ट्रेनिंग चालू आसा. GDFC ते सेपरेट आसा ते आतां फॉर्म केलां तेजे अंडर जायते कोचीस आसात पूण हे स्कूल लेवल सेकंडरी स्पोर्ट्स मीट पळय आसा अंडर एज पळय आसा भुरगे तांकां ट्रेनिंग दिवपाक गरज आसता आनी सायंटिफीक ट्रेनिंग दिवपाक जाय. म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन फेसिलिटीज कांय ना दिवपाक हे तुमी प्रोविजन करपाक कित्याक आमगे ग्रासरूट लेवल स्पोर्ट्स वयर चलपाक जाय. आमगे आफ्टर 15 years जालें म्हणटरी भुरगीं वयर सरना सो ग्रासरूट लेवल तर तुमी प्रोविजन केलें जाल्यार बरें जातलें. न्ही मान्य आमदार सांगता ते बरोबर आसा की हाजे पयलीं जे कोचीस घेतलेले आसा ते NIS ट्रेनिंग घेतले नाशिल्ले की त्यामुळे तांकां अदीक ट्रेनिंग दिवन तांचे स्कील अपग्रेड करपाच्या दृश्टिकोनाचे आमी प्रयत्न केले आसा किंवा आतां जे आमी कोचीस घेता ते NIS जाल्लेच घेतले की त्यामुळे त्या बरे ट्रेन आमकां कोचीस मेळ्ळे की त्यामुळे तांचे स्कील अपग्रेड करपा खातीर स्कोप बरो डेव्हलप जातलो. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. प्रश्न आयचो सुभाष फळदेसाय. सभापती महाशय म्हाका प्रश्न क्रमांक 1B विचारपाक अनुमती दिवची. 1B. Answer as per secular star. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आशिल्लो की केपें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन कांय दिसा पयलीं जालें. म्हाका उत्तर मेळ्ळें आसा की हें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग कंप्लीट ना, इनकम्प्लीट परिस्थिती भितर म्हणजे ताचें कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना किंवा ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना, तें फर्निश केल्लें ना, अशा परिस्थिती भितर ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जालें. हांवें मिनिस्टराक विचारिल्लें की हें इनॉग्रेशन करपा खातीर तांणी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचें परमिशन घेतिल्लें म्हाका ना म्हणून आयिल्लें आसा. ह्यो सर्टिफिकेट तांचे कडेन आतां तरी आसात, त्यो अजून पर्यंत कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना, अशा परिस्थिती भितर तें इनॉग्रेशन जालें. आनी इनॉग्रेशन करता आसतना ताजो एडवर्टायजमेंट जालो की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर त्या फंक्शनान येतलो, नेम प्लेटीचेर ताची नांवां घाली, बाकीचे सगळे तरेचे ताजे एडवर्टायजमेंट जाले बॅनर लावन. म्हाका माननीय मिनिस्टराक विचारपाक जाय की तुमी त्या फंक्शनान हजर आशिल्ले, DMA त्या फंक्शनान हजर आशिल्लो, बाकीचे जे उपस्थित आसपाचे जे इन्विटेशन कार्डाची जी नांव आशिल्ली ती आशिल्ले ना जर जाय जाल्यार तुमी त्या फंक्शनाक कित्याक उपस्थित रावले ना किंवा तुमचे परमिशन घेना आसतनाच इन्विटेशन आनी नेम प्लेट केले काय कितें? Speaker sir, केपें म्युनिसिपल काउन्सिल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आपल्या पैशांनी खर्चान केल्लो आहा. 81 लाखाची इमारत तेंच्यांनी बांदली आनी म्हाजे कडेन उद्घाटन केन्ना करया म्हणून ते म्हाजे कडेन येयले आनी सांगलें 30 तारखेर करया प्रोवायडेड तुमी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेत जाल्यार हांव इनॉग्रेशनाक येतलो म्हणून. आनी जेन्ना 30 तारीख येयली तेन्ना म्हाका कळून येयलें की तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट गावोंक ना म्हणून हांव म्हजो डायरेक्टर त्या फंक्शनाक वचोंक ना. म्हणटकच नगरपालिका कोणें हाडूंक शकना उद्घाटन करप ना करप पळय ते, कित्याक पयशे तेंचे ते म्हणजे तेंचे नगरपालिकेचे पयशे गव्हर्मेंटाचे ग्रांट न्हू ते. म्हणटकच तेंच्यांनी उद्घाटन ते आमी नासतना केलें ते. पूण हाजे नंतर तुमचें परमिशन ना, रिटर्न परमिशन ना जाल्यार ताका एक शो कॉज वचपाक जाय आशिल्ली की तुमी मिनिस्टराचें नांव घालतात, मिनिस्टराचें परमिशन ना, तुमची बिल्डींग कंप्लीट ना, अजून पर्यंत आमी रुबी जावं बाकीच्या बिल्डिंगाचेर हे सगळे पळयल्ले आसात अश्यो घटना ज्या वेळार ती बिल्डींगच कंप्लीट ना आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट ना आनी खुद्द आमची सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी ती बी म्युनिसिपालिटी जी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट इश्यू करता असले स्ट्रक्चर्स इनॉग्रेट करप आनी अजून पर्यंत ते परत तातूंत भितर कार्य म्हणजे जे फावो त्या प्रमाणान ऑफिसीस सुरू करप हे सुरू जायना जर जाय जाल्यार ताचें प्रयोजन कितें म्हणून तुमी शो कॉज धाडपा आशिल्ली, तो कितें प्रक्रिया जाला काय कितें? बिकॉज सर म्हाजे म्हायती प्रमाणे जो कन्सल्टंट ते प्रोजेक्टाक घातलो तेणेन ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिलें. प्रोजेक्ट कन्सल्टंटान कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिलें म्हणजे बिल्डींग तयार जाली कंप्लीट जाली म्हणून. टॅक्निकली ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेवची आसता ती तेंच्यांनी घेवंक ना. पूण आतां तेजे